तुझे ऐकूंक आशिता सौम्या तुका घेवंक लालयता वेदी सरशी येवन तुज्या जेवणान बागेता सौम्या तुजे थंय हांव एकवटा नमा सौम्या नमा तुका जेवणा तुज्या दर्ख म्हाका नमा सौम्या नमा तुका जेवणा तुज्या दर्क म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमची सवय आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मंगळाराच्या दिसा नोवेनाक आयिल्ल्या वेळार हांगासर देवाचे उतार पयल्यान आमी घेवंक आसा. आयचे देवाचे उतार आमकां प्राप्त जाता. जेजू म्हणटा जो कोण देवाचे उतार आयकतात आनी ते पाळटात ती जावन आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव, म्हजे भयणी म्हणून. आमी सगळ्या जेजूच्या कुटुंबाचे सदे जावया. जेजूचे उतार आयकुया, ते ध्यान करया आनी आमच्या जिणेंत घालून जियोंक प्रयत्न करया. तसो जेजू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां उतरा रुपार आनी उड्या रुपार प्राप्त जाता. उतरा रुपार म्हळ्यार ताचे उतार आमी आयकुवचे. उड्या रुपार म्हळ्यार ह्या पवित्र युकरिस्तांत भाग घेवचे. ह्या दोन रुपांनी जेजूक आमी घेतलेली उपरांत आमच्या घरांत आमच्या भाव भयणीच्या रुपार ताका वळखूंक आसा. हे जावन आसा जाय आमचें क्रिस्ती जिवीत. ह्या परी जियोंक देवाचो आदार मागून आयच्या ह्या सगळ्या भक्तीपणांत ह्या मिसांत उपरांतल्या नोवेनांत आनी उपरांत जावच्या मोठ्या आराधनांत भाग घेवया आनी एका तयाऱ्या जावन आमच्या पातकांची दूख धरया. देवा लागचे एकामेका लागचे बोक्साने मागात सांगाता म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंतां सांगू आमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस परदेवा लागीं येणाधिकारत म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां सुमेस्तांक ससराच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत रीता काकुत रीता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सगळं आमच्या करण्यो तुझ्या खुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नावान आमच्या जिबीत बऱ्या करण्यानी बरोवन वसो या आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणात जे तने राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दाविदान आणि आख्ख्या इस्रायलान
व्हड दाबाज्यान सर्वेस्पराची आर्क पेट हाडली. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी ताचे सगळे संपत्तेचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्यापेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शहराक हाडली. सर्वेस्पराची सोल्यापेट वयतल्या मनशांनी 6 पावलां काडतस दाविदान एक पाड्याची आनी एक सरबेल्ल्या वासराची बली भेटयली. उपरांत दावीद सणाचो एक एफोद न्हेसून सगळे सक्तीन सर्वेस्परा मुखार नाचलो. अशें दाविदान आनी सर इस्रायलितांनी संतोशान बोब मारून पोंबाच्या नादान सर्वेस्पराची सोल्यापेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्यापेट भितर हाडली आनी दाविदान तिचे बसत उबारलेल्या तंबांत तिच्या स्थानार दवरली. उपरांत दाविदान सर्वेस्परा मुखार होम आनी शांती बलयो भेटयल्यो. दाविदान होम आनी शांती बलयो भेटोवन जातस ताणें सगळ्या लोकांक दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आशिर्वाद दिलो. उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक इस्रायलाच्या आख्ख्या जम्यांतल्या हर एक दादल्याक आनी हर एक स्त्रियेक एक एक उंडो, एक एक मासा कुडको आनी सुक्या दाकांची एक एक बाकरी वांटली. उपरांत सगळीं आपापल्या घरा गेलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. घालुया आमी कीर्तन. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. प्रितुमानी तांती ग्रेस काय सर्वेस्पोराची संसार होतासो रसनार तो आमचो. स्थापित केल्या उद्काराशी प्रीतम ही आमची. तीर्कण दौरल्या दर्या वयती. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. सर्वेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळा. पोवित्या तळार पांय दवरितका. नितळ हात घेवन निर्मळ काळजान येता तो सोदलो. भोंब्या आराधन करिना तो सुलो. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. तसल्या त्या मनशाक निसावन बेसाव लागतेले. दैवी कृपेचे बेसाव मेळटले. असले सर्व दर्शन ताचे पळेव काशेता. ताका पळेवच्या लालेवण आसा. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. भीतर सरता सर्वेस्पो रासामय मेसो. Alleluia. 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 Sob tu so जिवितिवसो वाटतो स्वाडायता. काळीज मोजे तो संतोषायता. सारके वाटेन चलयता.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याही सावे आसो. मार्का प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय म्हणटा जेजू. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली. पूण भायर रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आले तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका ती विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी बंधूनी बसून आसलेल्यांचे दिश्ट गुणावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या बाबा बहिणीनो, आईच्या देवाच्या उतरांत भोव अपुर्वेच्यो 2 संगती आसात. पयले वाचाप आमी आयकल्लें सामुएलाच्या दुसऱ्या ग्रंथांतलें. थंयसर सर्वेस्पर देव यावे म्हणटा आमी. इस्रायल परजेन ताका यावे म्हूण आपोवचे, म्हणजे तो सर पदवेदार. तो देव खंयच्या रुपान इस्रायल घेवया. जेजू जिवंत आसा. जेजूचे हजारपण थंयसर आसा. नीज उंड्या रुपार नीज देव जावन नीज मनीस जावन तो थंयसर हजर आसा हो आमचो भावात. त्या खातीर आमी हांगासर इगर्जे जेजूक भेटोंक येता. ताका म्हणटात तंब या ताबेर्नाकल. Occasion of Christmas here, occasion of at Padmavati Kala Mandir, Mudbidri Kala Mandir. Meanwhile, we had ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿ 100 ಜನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು बसयल्ल्या गांवाक पैन करता आसतना ते तंबू मोमूच्या स्पेशल मनशांक नेमक करून तो तंबू तांचे सांगाता वयतली. आनी अशें तांची पातयेनी आसली. आमच्या देवाची उतरां आमचे सांगाता आसात. देवाच्या स्तोणांत ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ सांगले 3 रुपांनी देव आमचे मदें जियेता. पयले उतरा रुपार, ताचे उतार ताचे हजारपण. द वर्ड ऑफ गॉड इज द प्रेझन्स ऑफ गॉड. आनी ते उतार बळिश्ट. ते उतार कोण आयकता तो सासरीक जिवीत जोडटा. आनी हर एक उतार देवान उलयल्ले आमी सकयल पडूंक सोडचे न्ही. सामुएल देवा लागीं उलयलो आनी सामुएलान एकच एक उतार ताचे निर्फळ जावंक सोडलें ना म्हूण आमी थोड्या तेंपा पयले ह्या सामुएलाच्या पुस्तकांतले वाचप आयकत आसा नियाळ केल्ले. आनी आमी हर एकल्यानी कितले चड रिस्पेक्टान गौरवान देवाचे उतार आमी स्विकार करता, तितलें देवाचें हजरपण आमी अनुभव करता. पूण ह्या दाविदान आपणाक एक व्हडलें रावळेर बांदिल्लें, एक घर बांदिल्लें, एक आरामाने बांदिल्लें. पूण देवाक घर बांदूंक तो फाटीं सरिल्लो. आनी ह्यो पळयो 10 उपादेशांच्यो पळयो एका तंबांत आशिल्ल्यो आनी त्यो ताचे सरसीण नातिल्ल्यो. ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी ताच्या सगळे संपत्तेचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटच दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सल्ल्यापेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हडा आनंदान दाविदाच्या शाराक हाडली. आनी खंयसर ही सल्ल्यापेट आशिल्ली पळय थंयसर देव आशिर्वाद घालतलो. खंयसर देवाचें हजारपण आसलें थंयसर आशिर्वाद आसलो. आनी हो आशिर्वाद आख्या इस्रायल परजेक मेळा जाय म्हणले खातीर दावीद राय ती सल्ल्यापेट ओबेद एदोमाच्या घरांत हाडून ती आपणाच्या घरा हाडटा आनी थंयसर ताका आराधन करता. आनी कशें आराधन केलें म्हणल्यार आमी आयकलें. ही सल्लापेट हाडून येता आसतना दावीद सगळो त्या सल्ल्यापेटे मुखार नाचतालो.
आपणाच्या घरा देव येता आपणा सगळ्यात अवस्थे करूंक येता म्हणले त्या आनंदान तो उदकांत घालतालो. हो जावन आसलो दाविदाचो संतोष. दावीद देवा सांगता सदांच आनंदान आसलो. देव ताच्या घरा येता म्हणटा आसतना ताका संतोष भोगलो. हो जावन आसलो मग ताच्या कुटुंबांत एक आसतना एक वडील जावन सांगता जाग्याचेर तो दवरता आनी उपरांत आमी जाणाव यस सल्ल्या पेटेक यस देवाच्या उतराक दावीद रायेक देवाळ बांदूंक सोदता. पूण थोड्या कारणाक लागून देव ताका तें देवाळ बांदूंक सोडिना कित्याक दावीद देवा विरोध केल्लो. पूण उपरांतलो राय दाविदाचो पोतू साल्मांव हें देवाळ बांदता. कोणा खातीर? देवाच्या हजरपणा खातीर देवाच्या हजरे खातीर हें देवाळ बांदता. आनी थंयसर ती सल्ल्या पेट ती आर्क पेट पवित्र स्थानार उबारतात आनी थंय तावन सर्वेस्पर देव सगळ्या परजेचेर आशिर्वाद घालता. बाबा बेनिनो देवाचें हजरपण उतरार रुपार कितलें बळिश्ट आनी कितलें ताका ताणें रिस्पेक्ट गौरव दिल्ले हाचे पयले वाचप आमकां जागयता. आनी हेच उत्तर आदी जावन आतां पर्यंत आमचे मदें वळोन आसा. आनी हेंच उतार जेजू ह्या संवसारांत जावन येता. देखून आमी वाचताव जोच्या पयल्या अध्यायांत वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो तो शब्द देवा सोबे आसलो तो शब्द देव जावन आसलो. इस्रायल परजेक देवाची काश वळोवंक नातिल्ली पूण देवाची उतरां ताणें आयकल्ली. इस्रायल परजेन देवाचो थाळो ताच्या प्रवाद्या मुखार मोइजे मुखार आयकल्लो आनी हर एक सत म्हूण ती पातयेली. देवाक तांणी मुखामुखी पळोवंक ना. जावं मोइजेन जावं आब्रामान ह्या प्रवाद्यांनी देवाचें रूप तांणी पळोवंक ना पूण देवाचो थाळो तांणी आयकल्लो. They heard the word of God. They have never seen God face to face. आनी वस्तू देव आमच्या संगात अवस्थी करता ताच्या उतरा रुपार म्हणून तांणी मानून घेतले. आनी त्यो देवाच्या उपादेशो पळी आसली ती सल्ल्या पेट ती आर्क पेट तांणी मानान गौरवान त्या देव मंदिरांत तांणी प्रतिश्ठापन केल्ली. आनी थंय तावन सगळ्या परजेचेर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. त्या देखून दाविदाक संतोष भोगलो. देखून तो नाचोन उडोवन सरेस्परा देवा मुखार आपणाचो संतोष व्यक्त करता. हे पळयल्याक तिका बरें दिसलें ना तरी सावलाच्या दुवेक तें बरें दिसोना तरी सर्वेस्परा मुखार आमी नाचत आसतना कोणा मुखार आनी नाचचें म्हणलो दावीद राय. देखून बाबा मिल्लो केदळा देव आमचे सगळ्यात वस्ती करता त्या दळा आमी संतोशान आसा जाय. जेजू सगळे उतार आसा तुमी जाणात. जेजूचे शिशू पास करिनात म्हणटा आसतना ताचेर गण्या म्हणटा जेजू म्हणालो केदळ म्हणसर हांव तांचे सांगात आसा तांणी उपास करची गरज ना. तांणी संतोशान आसा जाय तांणी आनंदान आसा जाय. म्हाका तांचे तोंड काणवटचे दीस वयतले तवळ ते उपास करतले. देवा सांगता आमी सदांच संतोशान आसा जाय. आनी खंयच्या घरात देव आसा कोणाच्या काळजांत देव आसा ताचें ती दूख आसूंक जात ना. ही इज ऑलवेज हॅपी पर्सन. आनी आमच्या जिणेंत देव उतरा रुपार वस्ती करून दी. हर एकल्याच्या घरा हे देवाचे उतार आसा. देवाचे उतार आसलो पवित्र बायबल आसा. ती एक आर्क पेट सल्ल्या पेट म्हणून आमी मानून घेतली. तातूंच ते 10 उपादेश आसात. ती सल्ल्या पेट बऱ्या एका मानाच्या जाग्यार आमी दवरी जाय कित्याक थंय तावन सर्वेस्पर देव आमच्या घराचेर आमच्या भुंयचेर आमच्या वेव्हाराचेर आमच्या बिजनेसाचेर आशिर्वाद घालता. बाबा मेरिनो देवाच्या उतराक पयलें स्थान देवया. देव उतरा रुपार अजून आमचे संगत आमच्या घरा आसा म्हणून मानून घेवया. आज बायबल नातले घर खंयचेय ना. हर एकल्याच्या घरा बायबल आसा. हर एकल्याच्या घरा मांजेल आसा. आज देवाचे उतार वासिनातले घर हे आसचे ना कित्याक हर एका घरा देवाचे उतार वाचतात पूण तितलें केल्यार पावना. देवाचे उतार आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी घालन जेज तवळ देव आमकां उतार आयच्या वांजेलांत आमी आयकले जेजू देवाचे उतार प्रकट करना जालो एका घरा. थंयसर मस्त लोक बसून ताचे उतार चीत दिवन आयकतालो.
ताच्या उतरांत तांकां सकत आसा म्हूण बगतले. जेजू उलयतना थंयसर जायते जाणां बरेपण जातलें. जेजू उलयल्लीं उतरां ताणें आयकल्या वेळार तांकां संतोश जातलो, समाधान मेळटलें. कित्याक तो अधिकारान आनी पदवेन उलयतलो, देवूच जावन उलयतलो. आनी थंयसर जेजूची काश आवय ताच्या कुटुंबाची, ताचे भाव भयणी आयिल्ल्या वेळार जेजूक तांकां पळोवंक जाय आसलें. आनी जेजू थंयसर देवाचे उतार प्रकट करून आसा म्हूण आयकतच तांणी खबर धाडली, आमकां तुजे लागीं उलोवंक जाय, तूं भायर ये. पूण जेजून कितें म्हळें, कोण म्हजी आवय? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮೆಂಡಿಸ್ म्हणजे भाव बहीण आनी आवय म्हणालो. असो अर्थ कितें? असो अर्थ आमी केन्ना देवाचे उतार वाचता, नियाळ करता, आमच्या जिणेंत घालता, प्रगट करता, आमी देवाच्या कुटुंबाचे सादे जाता, जेजूचे खास भाव भयणी जाता. देखून मरयेक जेजून हिडसूंक ना, या ताच्या कुटुंबाच्याक ताणें पयस करूंक ना. हर एकल्यान देवाची खुशी करी जाय, हर एकल्यान देवाचे उतार वाची जाय, हर एकल्यान देवाचे उतार नियाळ करी जाय म्हूण ताणें सांगलें. देखून भाव भयणीनो, आयच्या ह्या दोनी वाचपाचो संदेश आमी घेवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत सक्कड आमच्या समस्यांक पर्याय जावन आसा देवाचे उतार. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत सक्कड आमच्या पिडांक वकास जावन आसा देवाचे उतार. आमच्या जिणेच्या सक्कड समस्यांक पर्याय आसा पवित्र पुस्तकांत. आज मनशाचे उतरां आमकां फसयतात, पूण देवाचे उतार बिलकुल आमकां फसयना. स्वामियान सांगलां, आकाश आनी भूमी सरतली, पूण म्हजी उतरां बिलकुल सरची ना. जो कोण म्हजे उतार आयकता आनी ते पाळटा, तो ताचें घर कडपार बांदिल्ल्या बुदवंत मनशा बरें जाता. आमी उलयल्ल्या हर एका उतरा वरवीं तुमी नितळ जातल्यात. म्हजे उतार आयकून कोण त्या परी चलता, तो देवाची खुशी करता. स्वाम्याचीच उतरां ही. देखून भाव भयणो, आमच्या जिणेंत देवाच्या उतराक पयलें स्थान दिवया. आमच्या घरांत एक ताबेरनाकल, एक तंबू आसा म्हूण आमी मानून घेवया, आनी तो पवित्र पुस्तक मानाच्या जाग्यार दवरया. कशें इस्रायल पडजेन तो तंबू तांच्या सांगाता व्हांवून व्हेलो, कशें दावीद राय संतोशान ते आर्क पेटे मुखार नाचलो, आनी उपरांत कशें दाविदान ह्याच सोल्ल्या पेटयेक देवाळ बांदूंक चिंतलें, उपरांत ताच्या पुतान सलमोन ते देवाळ बांदून थंयसर ती सोल्ल्या पेट तांणी मानान प्रतिश्ठापन केली की, तशेंच भाव भयणो, आमच्या घरांत आसल्या देवाकी मानाचो जागो दिवया. आनी कशें सोल्ल्या पेट आसले कडेन तो देव सगळ्या परजेचेर आशिर्वाद घालतलो की, तसो देव आमच्या घरांत आशिर्वाद घालूं दी. देवाचे उतार आयकून ते नियाळ करून ते पाळटले आमी जेजूच्या कुटुंबाचे सादे जावया, जेजूचे भाव भयणी जावया. तो व्हड भाव भयण आमकां संतोश आसतलो, आमच्या घरांत संतोशान जियोंक आमी शकतल्या. तशेंच जावं दी, तसो जेजू आमच्या लागीं उलयल्लो उतरा रुपार आमकां ह्या घडये प्राप्त जाल्लो. आमी समजून घेतले, देवाची हजरी उतरा रुपार, आमच्या मदें तो हजर जाता उड्या रुपार. नव्या सोल्ल्यान आमकां देवाचे आर्क पेट जावन आसा, जेजूचे हजरपण पवित्र क्रिस्ता रुपार. पोरण्या सोल्ल्यान इस्रायल प्रजे देवाचे हजरपण जावन आसलें, देवान उलयल्ली ती उतरां. प्रत्येक जावन ते 10 उपदेश मैजे मुखांत्र देवान त्या 2 बळयांचेर कांतोवन दिले. ते उपदेश तांकां हजरी जावंक पावले. पण आमकां 2 हजऱ्यो इगर्जेंत आसात. एक देवाचे उतार, हर एका इगर्जेंत देवाचे उतार मानाच्या जाग्यार दवरतात. आनी एक सोल्ल्या पेट या आर्क पेट जावन आसा पवित्र ताबेरनाकल. देखून इगर्जेक आयल्या वेळार पयले ताबेरनाकला मुखार आमी आराधना करी जाय. सांत भक्त आमकां आसात, सांत भक्त जी माझी आमच्या इगर्जेनी आसात, सदां वचून आमी पयले जेजूक आराधना करी जाय. सांत भक्त आमकां जेजू सरशीन वाट दाखयतात. गो टू हिम, वचा ताचे सांगाता म्हणटात. आमकां ताणें जिवीत दिलां, तुमकांय तो जिवीत दिता म्हणटात. देखून आमचें हर एक भक्तीपण क्रिस्ती केंद्रीत भक्तीपण जाय. जेजू शिवाय कितेंच ना, देवा शिवाय कितेंच ना.
देव जाऊ दे आमच्या जिणयेचे सर्वस्व, जेजू जाऊ दे आमच्या जिणयेचे केंद्र. आणि आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेत आमच्या घरात देवाचे हजारपण ताच्या उतराद्वारे मानून घेवया. तसो देव आमच्या भावा बहिणीच्या रुपार आसा आमी वळखून घेवया, ताका रिस्पेक्ट मान गौरव दिवया. आनी हांगासर इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार तो देव तिनूय रुपांनी आमकां मेळटा. भाव बांदवपणाच्या एकतारांत, पवित्र येवकरिस्तांत आनी देवाचे उतार प्रकट करता आसतना उतरा रुपार. भाव भयणो, सारक्या रितीन आमी समजून घेवया. आमची आराधना, आमची भक्तीपणां ती क्रिस्ती केंद्रीत करया. कितें सारकें तें समजून घेवया, ताचो महत्व समजून घेवन त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. तसो जेजू आमच्या लागीं उलयल्लो, उतरा रुपार आमकां मेळिल्लो, उंड्या रुपार हजर जाता, ताका वळखुया, ताका आमचे भितर घेवया आनी ताचे सांगाता जिवंक ताच्या कुटुंबाच्या साने जावंक प्रयत्न करया. तुका दिवं कितें हांव सवकाणी तुमची. आतां मोठा सर तुका हाडून येता, उडोदाका सरती तुज्या मोगाची. मोचे हें जीवन केळाय तें पावन, पविता मारुत्राण तुझ्या. मोचे हें जीवन केळाय तें पावन, पविता मारुत्राण तुझ्या. म्हाका साव भेटोवन दिता, सोदी तुजे सेवे सोम्या साव लागता. सोम्या तुका दिवं कितें हांव जावं काणीक मोची. हाता मोठा सर तुका हाडून येता, ओडोदाका सर तेरी तुज्या मोगाची. ये सोम्या तुका दिवं कितें हांव जावं काणीक मोची. हाता मोठा सर तुका हाडून येता, ओडोदाका सर तेरी तुज्या मोगाची. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमी भेटोवन पवित्र येवकरिस्त येमिसाचें बलिदान सर्पदुत्रा देवा बापाक मांडटा तसलें जावन दिवन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घ्या. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची देणी आनी दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सस्त्रांच्या सुखाक आमी पावो, या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मार दिलो ताणें आमकां जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणारी सोडयली आमकां पातकांतली, आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमकां समेस्तांक जिवीत ते शासनाचे. आपल्या महिमेवंक सर प्रवेशा वरवीं उगडली ताणें आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी
आम्ही तुझी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस पोर्तू सुगाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता बापा. जाऊन ते आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सरे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सुमयाची तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोमया जिसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी म्हज्या जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येव आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, लुईस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस दौड मरण पावल्यात त्या आमच्या भाव बहिणीची तूं काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामण पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव. अवकार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवन झुजेती सपती, भगेवन धर्मदुता सांजुत्ता देव आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्याक त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सस्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी त्यास जेजू
आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनात धरून ताने शिकलेले प्रार्थना तीन घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समखायो तुझी खुशी सरकार सता तशीच संसारांसा आमचो दीस पडतो ग्रास हा समखंदी आणि आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची भातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यान पडून तूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दयाकरे जिवितांत तुजे सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटई आनी सर विघ्नां आकांतांतले वठई. कित्याक सोडकी पदवी आणि महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक ज्या अपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोमिया पूण आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ. तुजी येतना राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. जय सुयास. माया मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दी. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळी ये संसाराचे पाप काटेले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. पळया वो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी समेस्त सुभागी. समयात प्रेमाची बतींची मुखाबक फोवणा पुढच्या उतरन्स मुखाबलायकी मेळटली. पाणसंको 156 156. देवा ननिया मुचाराया आशीर्वावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तुक म्हाका सासनिक जीवे दिवसो जो कोण कूड मोजी सेवता तो दादोशी तलो सासनाक जिये तलो सुमिया मुच्या देवा ननिया मुचाराया आशीर्वावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादूस तुक म्हाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगूंक पावो. तुजे उतार आयकून त्या पेरी चलोवंक जाय असली कृपा आमकां फावो कर. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस पौर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसा सर्व पदवेदार देव बापू आणि पोतू आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. दिबी घालया आमच्या पात्रोणाचे सांजचे नवेन प्रारंभ करूया. पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनातीक पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनातीक पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनातीक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बाबा बहिणीनो आमचो सर्गीय सोमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बगे वजूत देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनंती करता. सांजुत्त देव आणि हेर सांत बग आणि प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारी पात आमी सगळीं आतां सांगाता मागया. जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सुबड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी दमदूत देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगती समी उदास करता. भाग्यवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनुश्याच्या कुटुंबातय तुवें दोगांच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका अधीन बसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होकळाप लागता आनी समीस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बाबार्था दिवशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी भाग्यवन जूत देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपात उबारच्यो गरजो आनी अथ्रे तुजे दैवीक खुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार खालसा सर्व आमची पथयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होकळाप आसता सर्वदा. आमेन. सांजुत्त देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दमदूत जावन आसता भाग्यवान सुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमची सवय मेळ. जेजू सडवण दरसो मोवाळ मोग तूं सना चलय. ताच्या सडवणेची स्वार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक घासिली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्षकश्टा म्हणद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचण आनी संपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्याचो तूं किरीतशेर तिसावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरवसन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपल्या क्षेत्राक पतयेन आयला. आमची गरज आमच्या मती काडया आमचे तेसाम आमच्या उडाचा काडया पातयेन सांजूच्या पांया तळें ते दवरया. मुखारसिया म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो बाबार्थ दंडलावंक बेसाडच्या. म्हज्या आत्म्याचे वैरीक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयसता उडय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुन्हा येता हांव तुका उलो मारता. आशा सडयल्यांक बरोवसो दिवचें किरीतेने तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसाण तुका हांव भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पसिना माती तूं म्हाका मोगान आदार हांवें वडा पतयेन तुजे कडेन मागून उपकार म्हाका संदी. अशें आमच्या जेजूचे महिमेन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलें आसा. आमेन. भगवान जुत्त देवाक उलय. कष्ट अडचणेंत निराशेंत आसलेल्या जेजू मुखार बळातीक शरती जावनशा भगवान जुत्त देवा आमा पसणची सुलाकी विनंती कर. आमच्या पाप साहेबाक आमच्या बीस साहेबाक आनी फुडारांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा पसणची सुलाकी विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभर्ता समेस मनशां पळोवन जेजून आपल्या शेतांत उर्बेस वावरड्यान धाडचे खातीर आमा पसणची सुलाकी विनंती कर.
जेजू बऱ्या गोळ्यान सुमेत लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम बसून चिसलागी नदी कर भगवंत कुटुंबान जेल्ल्या सोमयान जेजून आमची सगळ्यांची कुटुंबां मोगाची बेडारां खर्चे खातीर आम बसून चिसलागी नदी कर सगळ्या समेस बाबट्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासरीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम बसून चिसलागी नदी कर आमी समेस्तर जेजूच्या बळादी कृपेर देवस्त्राच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्यांचेर आनी कुडीच्या आक्रमणांचेर जैत वरचे खातीर चिसलागी नदी कर प्रार्थया महिमेवंत दमनुता रक्षकच्या भगवंत तद्देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलोय तोच मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय आमच्या पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कश्ट अडकळी मध्ये आमच्या निराशेन आनी आमच्या बेजारायेन तुजी कुमूक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें जिणयेच्या पयल्या शबितेन सोमकून सर्गीन देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पावशें कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन अर्गांची माळा सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्तांत आमकां नव्यान जरीत करून नवे जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुकार गांदिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुकार गांदिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबांक तुवें भगवंत जुत्ता देवाच्या मोजतरी दुळस केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारा खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुकार गांदिता बापा तुवें तुज्या थंय पातये तेल्यांक सुखान आसतना कुमोक केल्ल्याक आनी कश्ट निराशेन सांबाळून धरलेल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात गांदिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्ल्याक दुबाळ वेळी मतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी कधी दुखेन आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुकार गांदिता बापा तुज्या एकल्या जरीत पुता जेजूचे नावे तुवें देवसराक थरथरायल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या देवच्या गटायेन भरलेल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुकार गांदिता बापा ह्या पुणतळार सांजूच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय तुवें पयस केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुकार गांदिता या भगवंत जाग्यार सांजूदा मुखार जायते असर ह्या वीज भितर तुवें केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता सांजूच्या मजतीन ह्या पुणतळार फाटल्या वर्सांनी समार प्रगतीची कामां तुवें जारी केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता सांजूदा मुखार आमी मागले सर तुज्या खुशे प्रमाणे वेळा काळा तिके तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंत देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर सांगाता मेळून आमची अर्गां मागणी समयाच्या मागण्याद्वारे बापाक भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजी खुशी सरकार सुता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां दाण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटान तें आमकां निभ आतां आमच्या विनवणी ताचे समोर दवरया मोगाळ भाव बिन्नो आमच्या पिडेस्त भोवना बसो देवा लागीं मी विस्वासान मागया सरेच प्रमका वायटांतली पातकांतली अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या सरेच पिडेस्तल्या आमच्या सर भाव भयणीचे कश्ट तूं हळू कर आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या सरेच पिडेस्ताची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक समाज सेवकांक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थने तुझे प्रसाद्याक एका पंचस भावामधलो भाव विस्तलो आणि ताच्या तोंडात आणि आज हात दवरच्या पिडेस्तांक आनी तेल लावच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती बरी भलायकेन कुडयेत म्हणजे घटाय लाभय आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आतां आयकूंक वेची सर आमच्या भाव भयणीची त्या सामान जारी कर सांजोच्या भक्तिकांच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष समाधान तांकां फोव कर आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणे विसरल्याचे त्या सामान आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सामान तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या मोगाळा बापा गांवांत ताच्या परकवान फावो ते मरणाची शिक्षा आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगातीन वा सांगाती मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां तांणी आशिल्ली बरे जिणये सांगातीन मेळून कुटुंबाच्या जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने इस्म्या सरेस्परा भुरग्यांचे देणे आशिल्ल्या सर काजारी जोड्यांची तूं बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ ते भुरग्यांचे देणे तांकां फावो कर
तांचो संतोष दर्त कर म्हण आमी मागताव आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या बरी हे पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी दयेन आयक आनी काकुर्तीचे माय नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी परदेशाची बळका या दुखाच्या कोणात आसा आजकाल आमी तुका दान करता तर आमचे शिकाय किरी आमची पुर्ती आनी हांव देशा भगवती देवाची मैया आम्हा बसत विनंती कर कमी पोचूचे खातीर आता पिडेस्तां बसत प्रत्येक मागणे सकल पिडेस्तां जोडास काडया आमची कसली वैयक्तीक पिडा आसल्या आमच्या मती काडया थोड्या पिडेस्तांनी प्रत्येक मागणे विचारला त्या कॅन्सर पिडेस्तांनी मागणे विचारला परगवत एक स्त्री कस्टर आसा तिने मागणे विचारला या सरपिडेस्तांक जेजूच्या गुणकटचे सक्तीक समर्पण दिवन आमी आतां त्रिएका देवाक महिमा दिवचे मागणे म्हणया महिमा तुका सर्वपवित्र देवा बाप्पा कित्याक तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे मस्कत मनशासून घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा तूं ल्हान करूंक खूब खुशवेली महिमा तुका देवा पवित्र कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन तूं गुण करताय प्रार्थया दयाळ बाप्पा आत्म्याच्या संकश्टणी मोतीच्या आणि कुडीच्या पिढीने कष्टांचे तुझ्या साखरेचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचलेल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर असे पातकांतले तेल जावन पिडेशणींतले गुण जावन बेगीच तुजे देर बरी भलायकी जोडच्याक जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन दय कर बसा हांगासर आयिल्ली अर्गां पाठवणी त्या समा वाचून सांगता आयका सबार जाणां भाव भयणी मेळ्ळेल्या उपकारा बसत अर्घा दितात 100 जाणां तांकां मेळ्ळेल्या सकल उपकारा बसत देवाक ती अर्घा दितात 5 जाणांच्या कुटुंबांनी समाधान आयिल्ले बसत ती कुटुंबां देवाक अर्घा दितात एकल्या भावा भयणीचे जाग्याचे समस्ये पर्याय जाल्ले बसत दोनी कुटुंबां देवाक अर्घा दितात 2 जाणांक बरी सैरीक फौज जाल्ले बसत देवाक अर्घा दितात एकल्याक परगांव वचूंक विजा आयिल्ल्या देवाक तो अर्घा दिता परगांव आसल्या एका बाबा कामांत प्रमोशन बडती मेळ्ळ्या देवाक तो अर्घा दिता 2 जाणांच्या काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जाल्ले बसत देवाक अर्घा दितात एकल्याची सैरीक घट जाल्ले बसत दोनी कुटुंबां देवाक अर्घा दितात त्या जाणांक परगांवांत आसल्यांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळा देवाक अर्घा दितात एकट्याक राती सारखे न्हीद पडनातले हांगासर आमी मागयल्ले आतां तिका न्हीद पडटा देवाक तिणें अर्घा दिला त्या जाणांक भुरग्यांचे देणे त्या काजारी जोड्या भुरग्यांचे देणे मेळ्ळा देवाक अर्घा दिला एकल्याक कॅन्सर पेटा सोसूंक बोल दिल्ले पसत देवाक तो अर्घा दिता भाव भयणो ही जावन आसा आमच्या भावा भयणींनी हांगासर देवची साक्ष देखून आमी आमच्या हात उबारया आनी ह्या भावा भयणीचे अर्घा होगळाप आमचे अर्घा होगळाप करया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया म्हजे उपरांत म्हणा अर्घा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू मोगळा सोम्या जेजू आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत तुवें बरें केल्ले खातीर तांची पिडा गूण केल्ले खातीर भुरग्यांचे देणे दिल्ले खातीर परगवांत काम फोव केल्ले खातीर कुटुंबां समाधान दिल्ले खातीर आमी तुका अर्घा दिता सोम्या जेजू आमची ते सवा जारी कर जेजू आमच्या मोतीक समाधान दी जेजू आमच्या कुटुंबांनी संतोष दी जेजू आमी आशिल्ले सर्व आमकां फोव कर जेजू सोम्या जेजू आमची काकुळट कर आमकां बक्षी जेजू तुका अर्घा दिवंक तुका होगळाप दिवंक तुजी स्तुती करूंक आमकां फोव कर जेजू अर्घा तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्घा जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू
देवाक आमी अर्घां दिली जायत्या भावा भयणींनी हांगासर उपकार तांणी भोव केल्ल्या खातीर अर्घां पाठोवणी धाडल्या आमी ती सांगता घाल देवाक आमी अर्घां दिले देव आमची अर्घां होगळाप आमची महिमा ताका पावोवन दी आमचेर आशिर्वाद घालून दी आतां त्या सवा वाचून सांगता 9 जाणांक तांणी आशिल्लें बरें काम फावो जावचें बसत 11 जाणांचो बाळतेर बऱ्या रितीन जावचें बसत 13 जाणांच्या नव्या घराचें काम बऱ्या रितीन जावन बेगीन इनॉग्रेशन करूंक फावो जावचें बसत 14 जाणांचें ब्रेन ट्युमर गूण जावचें बसत 2 जाणांक सकट वायट सवय येतावन लैंगीक ओडण येतावन आनी आमल द्रव्य येतावन सुटका मेळोवंक प्रत्येक मागणें विचारलां 11 जाणांक जेजूचेर बावर्त ना तो बावर्त सोडूंक मागणें करूंक प्रत्येक मागोवंक सांगलां 25 जाणांक बरें करून शिकोवन पास जावंक 6 जाणांचे वायट सवयो सोडून तांकां सुटका मेळोवंक 2 जाणांनी आमाल पियोवणी सोडूंक 8 जाणांचें ऑपरेशन सक्सेस जावंक 8 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक 15 जाणांक सर विघ्नां अणभरांतले राखून व्हरचें बसत 9 जाणांक इंटरव्यू आसा इंटरव्यूंत पास जावन बरें काम मेळचें बसत 2 जाणांचें आधार कार्ड बेगीन मेळचें बसत 12 जाणांक परगांवाचे विजा येवचे बसत 27 जाणांक बरें काम मेळचें बसत 20 जाणांक सर ते समान जारी जावचें बसत 12 जाणांची पेंगडाची दूख आसली ती संपूर्ण गूण जावचें बसत 6 जाणांनी सोरो सोडून बरी जिणी जियेवचें बसत 9 जाणांक बरी सैरीक फावो जावचें बसत एकल्याची आस्थमा पिडा गूण जावचें बसत 8 जाणांची कोंकली शेड संपूर्ण गूण जावचें बसत 10 जाणांचो पांयाचो गाय आसलो संपूर्ण गूण जावचें बसत 13 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट टेस्टाक धाडला मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचें बसत 10 जाणांची सर्तराची कॅन्सर गूण जावचें बसत 15 जाणांक सेकंड PUCंत बरें करून पास जावन बरे मार्क्स मेळचे बसत आनी बरो फुडार मेळचे बसत 6 जाणांच्या जाग्याची RTC समानार्थी समाधान मेळचे बसत 9 जाणांच्या जाग्याचे समस्या परिहार जावचे बसत 13 जाणांची सर्तराची पिडा गूण जावचे बसत 16 जाणांच्या कुटुंबांत माया मोग राज करचे बसत 6 जाणांक सर गरजो जारी जावचे बसत 30 जाणांक तांणी आशिल्ली बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान मेळचें बसत 15 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे बसत 6 जाणांचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावचे बसत एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत 2 जाणांक बरी जिणये संगतीन मेळचे बसत 16 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळचें बसत एका बाबान परगांवांत असलेल्याक सडी सांबाळाचें बरें काम मेळचें बसत 17 जाणांक परगांवांत तांणी आशेवचें तें लायसन्स मेळचें बसत 25 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल BP शुगर नॉर्मल येवचें बसत एकल्याच्या मोतीक समाधान मेळचें बसत 2 जाणांक सारकी राती न्हीद पडचे बसत 2 जाणांचे जाग्याचे समस्या परिहार जावचे बसत एकल्याक घर बांदूंक तांक मेळचें बसत 2 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळोवन सारकी न्हीद पडचे बसत 2 जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसत एका आवय बापायच्या 14 भुरग्यांनी मोगाट जियोवचे बसत 2 जाणांक तांणी आशिल्ली बरी भलायकी फावो जावचे बसत परगांवांत आसल्या एका बाबाक कामांत बढती प्रमोशन मेळचें बसत एकल्याचो सांबाळ मेळोंक ना आनी की ताचो सांबाळ ताका बेगीन मेळचें बसत 2 जाणांक तांणी आशिल्ली बरी भलायकी फावो जावचें बसत प्रत्येक त्या विचारल्यांत लॉरेन्स मायकल म्हणल्यान आमाल पियोवणी सोडून बरी जिणी जियोवचें बसत थॉमस म्हणल्याक परगांवांत आसा काम ना बरें काम मेळचें बसत रोनाल्ड म्हणल्यार ताच्या सर वायट सवयेंत सुटका जावन बरी जिणी जियोवचें बसत 13 जाणांक तांणी आशिल्लें बरें काम परगांवांत मेळचें बसत मारियेट म्हणल्याचे कॅन्सर पिडा सोसूंक तिका करपा मेळचें बसत वलेरियन म्हणल्याची कॅन्सर पिडा गूण करचें बसत
ही सगळी त्या सभा आणि आमची त्या सभा आमच्या हात उभारया श्रेष्ठ देवासमोर ते मी वडिलांनुसार जाग्या जे म्हणा सोम्या जेजू आम्ही ऐकल्ली आमच्या भाऊ बहिणीची सर ते सभा आम्ही तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वय तर ही सर ते सभा तू जारी कर बापा पूण आमची खुशी नाही तुझी खुशी जाव या त्या सभा सांगता आयच्या दिसा या नव्यानं गायल्ली आम्ही सर्व आमची ते सभा आम्ही तुका समर्पण दिता आमचे कष्ट तुका सांगता आमचे समस्या तुका सांगता सोम्या जेजू तुझी खुशी वय तर आमची ते सभा जारी कर आमचे कष्ट परिहार कर आमच्या मोतीक समाधान दे आम्ही आशेल्ले आमकां फावो कर अर्गा तुका जेजू होगळाव तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू इकडी बोर तुमचे दोन्ही हात तुमच्या हृदयाचे धरा तकली बघया आणि कितें तुमचे ते सांग आज कित्या खातीर तुमी हांगा नवेना केल्या ते सांग जोड आज घडा आणि पात येणेर साजूच्या पांय तळचे हात दवरा कितल्या जाणांची साक्ष आमी आयकली तुमची ते सांग तो जारी करता तळे जमून मौन पडी सगळी तुमची ते सभा हांगासर ह्या तरेचेर हाडा आता आम्ही जेजूच्या नावान बापा आमची सगळी मागणी तुका भेटयता बापा म्हणले गीत गावन आमची आमच्या भावा भयणीच्या कोणाची त्या समय आम्ही ऐकली ती आमची वैयक्तीक ते सभा ताका आम्ही समर्पण दिवया साजूता मुखांत्र आमची त्या सभा बापाक समर्पित करता आसतना बाप आमचे मागणे ऐकता आमकां मागले सगळे दिता म्हणले बरोबर अशें जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान करता तुका आईच्या जेवणाक प्रत्येक तरान मागता देव तांकां दाराळ मापांनी आशिर्वादीत करून दी जे कितें पुणतळाक दिलां 100 वांट्यानी तांकां पाठी मेळोवन दी तांचे सगळीं त्या समान जारी जावन दीत तांच्याय कुटुंबांनी शांती समाधान रास करून दी म्हूण आमी मागता आतां आमी दिमी घालया आनी नव्याचे अंतीम रेलीकेचो आशिर्वाद नव्याचे संभ्रमीक प्रार्थना आमी करया नव्याचे संभ्रमीक मागणे आनी रेलिकेचो आशिर्वाद सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रस्ता सर्गाणी सुमसा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सवे आसा प्रार्थुया दयाळ सोम्या बाबा तुझ्या बुजोंडदारा तुझी मीत मेहनतली दयाळ आमी मागता पिढीचे कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांत शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून जेव तूं तांकां आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुझे दयेन तांकां आपूण बरी जालन बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव आनी तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत येवन तुका अर्घां दिवन दीत जो जियेतन रास करताय ससनाच्या ससना आमेन
आता रिलीकेसो तिदोडो आशीर्वाद घेवचे तुमची तकली बघयात. सर्वेस पोर तुमचे सवे असो. देव बाप तुमका आशीर्वाद दिव आणि आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां मागीर पसर आनी काकुळतीन वागो. दुलो बहीण तो तुमचेर आपली नदर घालो आणि आपली शांती तो तुमकां दी. देवाचो क्लोथ जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला. तो आपले बसने परमेने संसार सरा प्रियान तुमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करू. तुमच्या मुखल्यान रावून तुमकां वाट वरू. तुमच्या फाटल्यान रावून तुमची जतन करू. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे देशचे सर्व वाईट आणि खोटेपण भस्मन उडोव आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू. आमेन. आणि हाका जमत दिल्या आम्हा समेस्त तांचेर सर पदवेदार देवासो बापासो पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचा आशीर्वाद देवो आणि सदांच तुमचे सवे रावो. आमेन. देवा तुका नमस्कार. उंड्या रूपात तुम्ही आसायत काळीस्माचे सगळे स्तुका काळजाता. कित्याकनिया तुका सगळे सबता. काळीस्माचे सगळे तुका काळजाता. कित्या प्रिया तुका सगळे सर्वता. देखो आपुण साको पारको कसनो सो एक सूत्र तुझ्या भवती मोसो. देवपूत सांगता तेच भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतर सतस्म मानता. देवपूत सांगता तेच भक्तीन सत्मानता. हे सताचे भूत सद मानता. पुसली पायता ते तुझे मनशा पो
मोगाळ भाव भयणो इगडी भर आमचे गमन सगळे आल्तरेचेर हाडया भक्तीपणे आमचे हात जोडया आमची तकली बगावया आणि या जेजूक पवित्र परिसरातल्या जेजूक आम्ही नमस्कार करूया. या पवित्र सक्रामेंतांत आजार असले आमच्या जेजू आम्ही हांगासर आजार असले सरू तुका सरपडो नमस्कार करता तुका आराधन करता तुझी स्तुती करता तुजो मोग करता. या पवित्र आल्तारीचेर या उड्या रुपाल तू खरोच आजार आसा म्हणून आमचो तीर बरवसो आमी हे सत पात येता. या पवित्र सक्रामेंतांत आमचेर तूं आशिर्वाद घालताय. आज या नव्याना केल्ल्या आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमची सगळीं त्या सामा तूं जारी कर. आमचे कश्ट तूं जाणाय सोम्या. तुजे लागीं मागच्या पयले खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा म्हूण जाणा असो देव तूं. कितें आमी पातयेन मागलां आनी कितें मागोंक ना तें आमची गरज तूं जाणाय. हें सगळें आमकां फोव कर. प्रत्येक जावन चड आनी चड तुजें उतार वाचून तें उतार नियाळ करून त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपा आमकां तूं दी जेजू. सोम्या जेजू आयच्या दिसा हे नवें जाल्या उपरांत आमच्या संगाता समकोन आमच्या घरांत तूं ये जेजू. आमच्या घरांत तूं राव जेजू. आमकां तूं जाय जेजू. आमचें संरक्षण कर. आमचो मोग कर. आमकां बरें कर. आमकां गूण कर जेजू. ह्या संवसारीत तूं आसतना सगळ्यांच्या घरांत तूं येतलोय जेजू. तांकां आपडतलोय तांकां बरें करतलोय. तिस सकत या घडये आमच्या हर एकाचेर वळय जेजू. आमकां हर एकल्याक आज तुज्या मणेरा मुखांत तूं आपडताय जेजू. आमकां गूण कर जेजू. आज आमी आयकल्ली सगळीं आमच्या भाव भयणीची त्या समा तांचे कश्ट तांचे दूख तांची पिडा आमी तुका समर्पण दिता. तूं एकलो मात्र ह्या सर पिडेक वोकात दिवंक शकताय. तूं एकलो मात्र ह्या सर समस्या पर्याय दिवंक शकताय. तुजेर आमचे संपूर्ण पातयेनी दवरता जेजू. आमकां हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादांनी भर जेजू. आमचे ते असले पाताक ते धुवन काड जेजू. सर कोटेपण बसपण उडय जेजू. आमची जिणी तुज्या प्रकाशान भर जेजू. आमकां हर एकल्याक आपड जेजू. आमकां गूण कर जेजू. या घडये तुजो आशिर्वादांत रेखच्या आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भरू. तुज्या बेसावांनी भरू. कितें आमचें तें बरेंपण आसा तें बरेंपण आनीक वाडय जेजू. कितें आमचें तें उणेंपण आसा खोटेपण आसा तें तूं नपयस कर जेजू. आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी दी जेजू. मतीचें समाधान दी जेजू. आमकां सुटका सोडवण दी जेजू. तूं आमचो सोडवणदार जेजू. आमी मानून घेता जेजू आनी तुका आमी शरणागत जाता जेजू. तुका आराधन करता जेजू. तुजी स्तुती करता जेजू. जेजू ह्या घडये आमकां हर एकल्याक तुजो आशिर्वाद दी. आमच्या अंतस्करणांत आमचे कडेन उलय जेजू. एक बुजवण्याचे उतार आमकां जाय जेजू. आमच्या संगाता राव जेजू. अर्गा तुका जेजू. फुगळा तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. भाव भयणो तुमची तकली बघया. तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर धरा आनी कितें तें प्रत्येक बेसांव तुमकां जाय कसलें तुमचें तें प्रत्येक तेसांव आज ह्या नोवेनाक येता आसतना तुमी हाडून येयल्यात तें तेसांव जेजूक सांगा. मागा तुमच्या कुटुंबाच्या सान्या बसत तुमच्या कुटुंबांत कोणी कामाच्या सोदनेर आसात कश्टांत आसात परगवत आसा तुमचेच काश मनीस जावं पुरो तुमचेच तुमचोच बापय आवय या भाव भयण तांच्या पासून मागा. हो भोव पवित्र मागण्याचो वेळ आनी ह्या वेळार मागले तुमकां 100% मेळटा. कित्याक आमचो देवच आमच्या मदें हजर आसा. सगळ्यां खातीर मागा. केवळ तुमच्या खातीरच मागा नाकात. तुमच्या कुटुंबांतल्या सकयल सन्या बसत तुमचे लागीं कोणें मागणें विचारला तांचे बसत मागा.
आता तुमचे बसत हांव प्रत्येक प्रार्थना करता. सर्गींच्या मोगाळ बाबा, सकाळी ताणें येदोळपर्यंत ही परजा हांगासर तुजे समकार आसली. तुजे तांणी आराधन केलें, तुजी स्तुती केली, तुज्या पवित्र युक्तिस्तान तांणी भाग घेतलो. ह्या घडये तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल. तांकां सर तो बरें कर, तांची पिडा गूण कर. कोणा पासत तांणी मागलें, कोणा पासत ती मागून आसात, ती सगळी त्या सवा तांची जारी कर. तुजो गूण करचो हात तांचेर विस्तार धर. तुजे नामे हे म्हजे हात तांचेर हांवें विस्तार धरल्यात. हे म्हजे हात न्ही जेजू, तुजे हात जेजू. कितल्या जाणांचे तूं हात दवरतलो तितल्या जाणांक बरें जातलें. कितल्या जाणांक जेजू तूं आपडटलो तितल्या जाणांक गूण जातलें. ह्या म्हज्या परचेचेर तुजे नामे हात विस्तार धर. हे मागणें तांचे खातीर हांव करता आसतना सोम्यान जेजू हर एकल्याक तूं आपड, हर एकल्याक तूं बरें कर. कितें तांचे कश्ट ते तूं जाणाय जेजू. तांचे दूख तूं जाणाय, तांची बेजाराय तूं जाणाय. तांच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या सांद्याची तुका वळख आसा. जेजू तांकां साडी नाका, तांकां निराशा करी नाका. कितें पातयेन ती हांगासर मागोंक आयल्यान तांचेच बसत, तांच्या कुटुंबाच्या सान्या बसत हे सगळे मागणे हांव तुका भेटोवन दिता जेजू. जेजू तुजी खाकूळ तांचेर दाखय, तुजी दया तांचेर दाखय जेजू. पिडे चिडेले तांकां गूण कर जेजू. न्ही केवळ हांगासर आयिल्ल्या ह्या म्हज्या भाव भयणीक म्हाका ज्या कोणा पासत तांणी मागणें केलां तांच्या कुटुंबाच्या सकट सान्यांक जेजू तुका हांव समर्पण दिता. आनी दयेन तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल म्हणून मागता जेजू. अर्घा तुका जेजू, होगळां तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. येत्या वडा सक्रामेंता सस्तांग नामा करूया. पुरविल्या त्या रूपा बोधला नव्य रीती आधर्या. सर्वोन्मेच्या अस्कत्वित्या मवर्ताचे मर्तिया. जसे बापा तसे स्वता उल्हासाने स्तुतीसा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका ताळ्यात हसिता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समा समी नावडता. प्रार्थूया. येसर पदवीधरण स्नान जीवच्या देवा, ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांचो, मरणाचो, पुनः जिवंतपणाचो आमार उगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जीण मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. तगली बगावन जेजूचो आशिर्वाद घ्या. पवित्रत्म्या रस्तारा भादने कुर्पेची माळ
काळजा तुझी रचना एक आमकां तुझी तेपना तुका तर मोगता पराकली तूं देणे देवाचे उची तूं केण मोगाची सरजिवी ओजत्म्या ते गमगमी तूं ते बासावणे बापाची बोटाच्या उजव्या हाताची देऊन सायबा तुजी सातेनी थंय आमकां जी समजली सै मोगामच्या काळजानी पेटय उसवाळ सर वेश्यांनी पयस तर कुडीची अस्कतकां आत्म्याक आमच्या दी बोळखटा गांवडायसर आमच्या दुस्माना दी सवकासायाच्या दिसा सलच्या कामी वायटा